सर्वेस्पुरा आमच्या मोगळ रुसणारा, काकुळदारा आमच्या मोगळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उत्तर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिणिताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरीत जावं तुजे थाव शिक्षा कदमेक लिसांव, मागता तुजे बेसांव. प्रेरीत जावं तुजे थाव शिक्षा कदमेक लिसांव, मागता तुजे बेसांव. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रुसणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगळ भवन आणि भयणींनो, जो कोण सतमंता तो बाचाव जाता. जो कोण सतमंता तो बाचाव जाता. आयची वाचपां आमकां जण एकल्याक सतमनूंक आपोवणें दितात. त्या देवाचेर आमचो विश्वास कोसोवंक आमकां आपोवणें दितात. शिसांनी जेजू लागीं मागलें, सुम्या सडय आमचो भावार्थ. त्या शिसांचें मागणें आमचें गन तें जेजू समोर दवरया, देवा समोर दवरया आनी आमी सतमनूंक, आमी पातयेवंक आनी बाचावी जोडूंक गरजेचो कृपेचो आदार आमकां दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावन आनी भयणींनो, फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां ओळखून घेवया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच हांव पार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्याका कुळटकर, सोम्याका कुळटकर, क्रिस्ताका कुळटकर, क्रिस्ताका कुळटकर, सोम्याका कुळटकर, सोम्याका कुळटकर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा,
तुझी कुशी पाळून ती रायन तुझे साखरे करूंक आमकां करपाक दी आनी असली आमची देख घेवन प्रितुमेचेर आमच्या काळार तुझे भुरगीं वाडत वसूं आनी तांचे गुणेस्त जिवीत दिसान दीस अदीक परजळूं आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतलें वाचा. त्या दिसांनी इस्रायल परजा हेर दोंगरांतावन भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेली. वाटेर लोकांची ससणिकाय सुकली आनी देवा आनी मैजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? आरण्यांत मरूंक हांगा काण ना, उदक ना. आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या काणाचो आमकां कांटोळो आयला. देखून सरस्परान लोकां मदें एक विकाळ सरप धाडले. ते लोकांक चाबले आनी तांचे पैकी जायते मेले. तेन्ना लोक मैजे सरशीन आयलो आनी ताणें म्हळें, आमी सरस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केले. ह्या सर्पाक आमचे मदले काडचे खातीर सरस्परा लागीं विनंती कर. देखून मैजेन लोकां पासत मागलें आनी सरस्परान मैजेक म्हळें, एक पितूळचो सरप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सरप साबुल्ले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. देखून मैजेन एक पितूळचो सरप केलो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा मोची मागणे आयक आनी मोची बोप तुझे मुखार पावून दे. सर्वेस्परा मोची मागणे आयक आनी मोची बोप तुझे मुखार पावून दे. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी मुझी बोप तुझे मुखार पावून दे. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी मुझी बोप तुझे मुखार पावून दे. सर्वेस्परा मुझे मागणे आनी मुझी बोप तुझे मुखार पावून दे. मुझ्या आकांतांच्या वेळा तुझे मुखामळ तूं लिपय नाका. तुझे कान मुझे शेपोर दे. हांव तुका उलो मारतना वेकी वेकी म्हाका जाप दे. सर्वेस्परा मुझी मागणे आयक आनी मुझी बोप तुझे मुखार पावून दे. हे राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणत्याक त्या नावांक बी येतली. प्रितुमेचे सौराय तुझे मैमे मुखार कावचेतले. सर्वेस्पर सिहोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले वडे मैमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गत आदार नातलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार
कर सोना सर्वेस्परा मोची मागणी आय आनी मोची भोग तुझे मुखार पावूं दे आनी मुखार जनन घेतिल्ले परचे देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतते पासून इतले बरोवन आसू कैदांचे विळाप आयकून मोरणाचे फर्मण चल्ल्यांक सुडका दी देवान आपल्या मोहनत पवित्र स्थानात थावन सकला दिश्ट घाली सर्गार्थान पृथ्वीचेर ताणे नदर घाले सर्वेस्परा मोजी मागणी आय आनी मोजी भोग तुझे मुखार पावूं दे सर्वेस्परा मोजी मागणी आय आनी मोजी भोग तुझे मुखार पावूं दे वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया बी जावन आसा देवाचे उतर ओपी तोस क्रिस्त जाका तो मेळता तो सासनाक बाळता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आस जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमात का सोम्या जेजू परत्यान सांगे लागलो हांव भायर सरून वेतां तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मरतेल्यात हांव वेतां तें तुमच्यान येवंक जावचें ना हें आयकून जो देव म्हणूंक लागले हांव वेतां तें तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो तशें जाल्यार हो कांय जीवघात करून काणगेत गाय जेजून जाप दिली तुमी ह्या संवसाराचे हांव सर्गींचो तुमी ह्या लोकाचे हांव ह्या लोकाचो न्हय देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें कित्याक आसा तो हांवूच म्हण सतमनल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतेल्यात तांणी ताका म्हणलें तर तूं कोण जेजून जाप दिली तुमच्या लागीं हांवें उलोवचें कित्याक तुमच्या विशयांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा तरी म्हाका धाडलेलो तो सतेवन आनी जें हांवें ताचें तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां तो आपल्या बापा विशयांत उलयतलो म्हूण तांकां समजलें ना देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें म्हजेच तकी हांव कांयच करिना म्हणून आनी अशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें म्हाका धाडलेलो म्हजें सांगाता आसा म्हाका तो एकल्याकच सोडिना कित्याक ताका मानता तेंच हांव
सदांच करता तो अशें उलयलो देखून साबार जण ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाखणीत का क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, आत्तां आमी आयकल्लें सुवार्तेचें वाचाप आनी तातूंत प्रमुख जावन जेजून आपणाक वयर उबारच्या विशांत करचो उल्लेख तो समजूंक इल्लेशे कश्ट. कश्ट कित्याक म्हळ्यार हांगासर जेजू ताकाच एक संगतीक सरी करता. ती संगत तितली एक बरी संगत न्हय. चिंत्या तुज्या ताळ्याक कोगलेच्या ताळ्याक सरी केल्यार तुका खुशी जाता न्ही गे. खुशी जाता गे. खालें सायबीन तूं कोगळे बरी गायन करताय म्हळ्यार कशें जाता तुमकां? कशें जाता? खुशी जाता न्ही गे. तेंच खालें सायबा त्या कावळ्या बरी बोब मारताय म्हळ्यार तुमकां कशें जाता? कशें जाता? कावळ्याक सरी केल्यार तुमकां बेजार जाता न्ही गे. ताका सरी करचें तें सारकें म्हूण आमकां दिसना. हांगासरी जेजू हे सुवार्तेंत ताकाच वयर उबारचें कित्याक सरी करता गे म्हळ्यार उज्याच्या सर्पाक सरी करता. आमी हांच्या पयल्या वाचपांत पळयलें मोइजे कितें करता देवाच्या आज्ञा प्रकार एक पितूळचो सोरोप जोळसो सोरोप तो वयर उबारता. सर्पाक वयर उबारता. सोरोप काल्याचो गुर्त. तुकांत सर्पाक सरी केल्या काल्यां सायबीन तूं एक सर्पा बरें करताय म्हळ्यार तुमकां कशें जाता? कित्याक तितलें वीक वोंगताय म्हळ्यार वीक वोंगचें सर्पान न्ही गे. तो गे सायबा तो व्हडलो सोरोप म्हणटा हांव थोड्या पटी. बरें दिसता गे सर्पाक सरी करचें दिसना न्ही गे. सोरोप जावन आसा आमी उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता सैतान न्ही गे. सैतान सर्पाचें रूप घेवन आयिल्लो. सोरोप वीक, सोरोप पाड. सर्पातावन कांय बरें येता की गुत्तू ना म्हाका. ताका कोणी घरान पोशिनात. आयल्यार एक मंडकत घालून तो नातल्या बरें समे करता. हांगासर जेजू कितें करता गे म्हळ्यार तसल्या एका सर्पाच्या रुपण्याक म्हणयत पितूळच्या सर्पाच्या रुपण्याक आपणाक सरी करता. सुवार्तेंत वांजेलांत जेजून आपणाकच या शिसांनी आपणाकच या शिसांनी जेजूक आपोस्तलान जेजूक जायत्या संगतींक सरी केल्लें आसा आनी जेजू ताकाच सरी करता. जेजू जावन आसा नवो मोइजे म्हणटा न्ही गे. ओके वी आर कम्फर्टेबल. जेजू नवो मोइजे. मोइजेक सरी करचें कांय तातूंत सूख ना. जेजू जावन आसा दावीद न्ही गे. दाविदाच्या घराण्यांचो दाविदाचो पूत. ताका सरी केल्यार प्रॉब्लेम्स आसात गे ना. जेजू जावन आसा नवो एलिया म्हणून सांगलें आसा. एलिया बरो प्रवादी आजापां केल्लो तो. एलियाक सरी केल्यार कांय प्रॉब्लेम आसा गे ना. जेजूक कोस्टोंच्या सेवकाक सरी केल्लो आसा. इजाया प्रवाद्यांत 3 कोस्टोंच्या सेवकाचीं गितां आसात आनी जायते पटें जायत्या
पवित्र पुस्तकाच्या जाणारांनी जेजूक कोस्टोंच्या सेवकाक सरी केल्लो आसा आनी आमी सरी करता तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना न्ही गे पूण हांगासराच्या सुवार्थेंत जेजू आपणाकच त्या पितूळच्या सोरपाक सरी करता आसतना तें समजोवंक मात्र इल्लें कश्ट त्या देखून हांवें म्हणलें आयची शुभ वार्ता समजोवचें तितलें सुलभेचें न्ही पूण समजचें जाल्यार इल्लें चिंताप आमी आटोवचें भोव गरजेचें हें चिंताप तुमचे समोर दवरता पूण हांवें दवरलें चिंताप हांवें दवरलें तें विवरण तुमकां कितलें समजता म्हणून म्हाका कळीत ना पूण समजोवच्या भाशेन दवरूंक हांव प्रयत्न करतां आतां आमी पळयता कितें म्हळ्यार पयल्या वचपांत सोरपाक उबारच्या विशयांत आसा न्ही गे कित्या खातीर सोरपाक थंयसर उबारलें कसलो संदर्भ आयिल्लो त्या सोरपाक वयर उबारचे तसलो हो संदर्भ कसो गे म्हळ्यार आमी पळयता गणन पुस्तक अशें आरंभ जाता चित दिवन आयकात त्या दिसान इस्रायल प्रजा होर दोंगरांतल्यान भायर सरली आनी एदोमांच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याचे वाटेन गेली ओके इस्रायल प्रजा खंयसर आसा इजिप्तांत ती भायर आयिल्ल्या आतां अरण्यांत आसा खंयसर वचोंक बासायलेल्या गांवांक दूद आनी मोवाळच्या गांवांक ते वाटेर ती आसा आनी हांगासर आमकां सुवार्ता म्हणटा ह्या पयल्या वासाप म्हणटा वाटेर तांची सोंसणीकाय सुकली सोंसणीकाय सुकल्यांच कारण जाता ती देवा आनी मोयचे विरोध उलोवंक लागतात आमकां इजिप्तांतले कित्याक भायर काडली अरण्यांत मरूंक हांगा खाण ना उदक ना आमकां दादोशे करिनासलेल्या ह्या खाणांचो आमकां कांटाळो आयला ह्या खाणांचो आमकां कांटाळो आयला हें खाण आमकां दादोशी करिना खंयच्या खाणा विशयांत उलयतात ती खंयच्या खाणा विशयांत उलयतात मान्ना वेरी गुड देवान तांकां आजापाचें काण दिल्लें मान्ना काण दिल्लें त्या काणा विशयांत देवानच दिल्ल्या काणा विशयांत ती हे रितीन उलयतात पातयेणांत पुरपुरतात आनी ह्या वेळार ह्या पुरपुऱ्या वेळार देव कितें करता गे म्हळ्यार देव त्या लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडटा सोरोप सपतात आनी जायते मरतात आनी असल्या वेळार आपणान कितें करी जाय म्हणून मोयच्या लागीं ह्या देवा लागीं मोयजे विचारता आसतना देव एक सोल्युशन थंयसर मोयचे मुखार दवरता एक परिहार दवरता तो कितें म्हणटा एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार सोरोप साबलेले व्यक्तीन तांचेर दिश्ट घाल्यार ते वांचतले ज्या सोरपा मुखांतर तांकां मरण आयिल्लें ताचें स्वरूपणें वयर उबारलें आनी त्या सोरपाचेर जाचे वरवीं तांकां मरण आयिल्लें त्या सोरपाचेर दिश्ट घाल्यार ते वांचतले म्हणून देवान सांगलें आनी तशेंच जालें वय मकाळ भावान आनी बेनिनो हांगासर देव कितें करता गे म्हळ्यार मरणांक कारण जावन आसलेल्या त्या सोरपाकच जिवीत दिवचें एक कारण तशें उंच उबारता समजलें गे मरणांक कारण जाल्लेल्या त्या सोरपाकच वयर उबारन ताच्या मुखांतर जाचे तावन मरण आयलें ताच्या तावनूच जिवीत येवच्या बरें तो पळयता आमी पळयता मोगाळ भावान आनी बेनिनो सैतानाक
आमकां बरें जावचें पळोवंक जायना. दॅट इज 100% शुअर. आमी कोणेंय बरें जावचें सैतानाक खुशी गे. तुमी हांगासर ह्या पुणशताक आज आयल्यात, सैतान नासता गे. वो ती बरो भक्ती कांपरो गेल्यांत आनी बरें बरें देवाचें उतर तें आयकतात, आराधन करतात म्हणून सैतान संतोश पावता गे. कितलो कबळटा कोण ना, थंय वेतात, आयकतात. आतां कशें जाल्यार एक कर ना, तांकां तेंतान म्हजे कुशीन हांवें वडीचें म्हणून चिंता करना तो. न्ही गे, सैतानाची चिंता तशेंच. सैतानान तेंच केल्लें. आमी त्या उत्पत्ती पुस्तकाक गेल्यार आमी थंयसर पळयता. थंयसर कितें जाता गे म्हळ्यार देव म्हणटा, तुमी जिविताच्या रुखाचें फळ खावयेत. जिविताच्या रुखाचें खावंक परवानगी आसली, तांकां आसली, तें खावना तांणी. परवानगी नासलेलें एक फळ जणवायाच्या रुखाचें, तें खावंक नासलें. जणवायाच्या रुखाचें खावंक नासलें. तांकां जिवीत जोडयेचें आसलें, जिविताच्या रुखांतलें फळ काण घेवन. पूण सर्पाक जिवीत मनशाक मेळचें नाका आसलें. त्या देखून देवाक अविधेय जावच्या बरें, त्या मुखांतर मरण येवच्या बरें सर्पान एकमत केली आनी सरप जिखलो. सरप जिखलो. लोकांक देवाच्या परजेक जिवितांतावन मरणाक ताणें हाडलें. आतां पळया, आतां जेजू कितें करता. जेजू तेंच करता मुगाळ भावन आनी भयणीनो. आमकां सांग पावल म्हणटा कितें म्हळ्यार जेजू पाताक जालो म्हणटा आमचे खातीर. ही हॅज बिकम सीन. कित्याक म्हळ्यार त्या जाग्यार हांवें आनी तुवें आसा जंय आसलें, ती शिक्षा कोणाक म्हळ्यार घोर अपराध करतल्यांक फावो जावची शिक्षा, गुलामांक फावो जावची शिक्षा, पातकाचे गुलाम जावन दीस काडच्या, दीस लोटच्या लोकांक फावो जायची जाल्ली शिक्षा. थंयसर आसचें पाताक आदरलेल्याचो गुर्त, पातकाचो गुर्त. जेजू कितें करता, पाताकच जाता. ज्या पातका वरवीं आमकां मरण आयिल्लें, तेंच पाताक आपणाचेर बोन तो मरता. पातकाकच कुर्सार मार तो आमकां पातकांतावन सुटका दिता. पळया तें कनेक्शन. समजलें गे? इल्लें समजोवंक कश्ट, इल्लें टॅक्निकल आसा. तो कितें करता की म्हळ्यार मरणा वरवींच मरणाचो नाश करता, तितलेंच. तो मरता, त्याच मरणा मुखांतर मरणांक मरण हाडटा. समजलें गे? कशें इजिप्तांत मोइजेन ज्या सर्पा वरवीं मरण आयलें, त्याच सर्पाक वयर उबारन त्याच सर्पा मुखांतर जिवीत मेळचें बरें केलें गे. आतां जेजू कितें करता गे म्हळ्यार ज्या पातकांतावन मरण येता, त्या पातकाकच आपणाक सरीकन या तोच पाताक जावन ताकाच त्या कुर्सार मरून आमकां त्या पातकांतलें सुटयता. मरणा मुखांतर आमच्या मरणाचें तो, आमच्या मरणाच्या मरणाक तो कारण जाता. पळया कितली मांडावळ देवाची, कितली सोबीत मांडावळ, कितलें बरें कनेक्शन. जर आमी ह्या जेजूक पातयेता, ह्या जेजू सांगता आमी आमच्या पातकाक कुर्सार मारता, आमच्या संवसारी चिंतपाक आमी कुर्सार मारता, पातयेवन त्या देवाच्या जैताचेर पातयेवन, त्या देवाच्या महिमेचेर पातयेवन जर हांव आनी तूं मोगाळ भावान आनी भयणीनो
आमचे पाताक कुर्साक मारता आमी पदकातावन सुटका घेता आमकां आमी पदकाक मरता तेन्ना त्या मरणा मुखार आमच्या मरणाचो नाश जाता आनी आमी जिविताक उरता पळय कितली अपुरबायेची गजाल त्या देखून मोगाळ भवन आनी बेनिनो ह्या प्रार्थीच्या काळार आसा प्रार्थीच्या काळार आमी कितें करना सांगी म्हळ्यार आमच्या पदकाक कुर्सार मारचे खातीर आमी प्रयत्न करना साव आमी हर एकल्यांनी आमच्या पदकाक कुर्सार मारूंक आसा जेजून आपणाकच पथाक केलो पथाक नातलें तरी आमच्या जाग्यार तो कुर्सार मेलो आमची पदकां ताणें व्हांवोवन काण गेली आनी त्या पदकांक कुर्सार ताणें खिळायलो आनी आमकां सुटका दिली तशें म्हणटा आसतना आमी कितें करूंक आसा आमी आमच्या हर एकल्याच्या पदकाक कुर्सार मारूंक आसा आमच्या पदकाक कुर्सार मारल्या शिवाय आमकां तें जैत मेळना सैतानाच्या पासातावन आमी भायर सुटना सैतानाचे एकमतेतावन आमकां सुटका मेळना धर्मकाळ भवन आनी बेनिनो हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना ह्या प्राचिताच्या काळार जी कितें आमची पदकां आसात गोर पदकां जावं पुरो महापदकां जावं पुरो जी ल्हान ल्हान पदकां आसात जी आमकां त्या महापदकाक वयर पावयतात खंयचीं पदकां आसात जावं पुरो ती त्या कुर्सार मारूंक संवसाराक जेजू सांगता त्या कुर्सार मारूंक आनी ताच्या जिवितांत ताच्या जैतांत आमी वांटेली जावंक आमी फुडें सरया ह्या पासून तो देव ताचो कृपेचो आदार आमकां जण एकल्याक पाठोवन दी म्हणून ह्या मिसाचें बलिदान फुडें व्हरता आसतना आमी मागया मोगाळ भवन आनी बेनिनो देव आमचो भोवका कुळतेचो बापूय आमची मागणी आयकता आनी आमच्या गरजांत तो पावता तो आमचो मोग करचो बापूय आमकां बरें दिवंक आशेवचो बापूय आमकां बऱ्यापणां कुशीं सोमकोंक आदार दिवचो बापूय तर ताच्या ह्या मोगाचेर विश्वास दवरून आमची मागणी ताच्या समोर आतां आमी बाबरतान दवरया सर्गीच्या बापा आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापा येजकाक धार्मीक भाव भयणीक लायक मुखेल्यांक आत्मीक द्रश्टेंबर आनी तांचो गवळीक वाव तुजे कृपेन सोबय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्लो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक तशेंच भ्रश्टाचारान सर वायट जिणेंतावन अलग रावंक निस्वार्थीपणी सेवा करूंक उर्बेन भर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक दिसपडते जिणेन पिडे वरवीं उतर प्राये वरवीं कश्टांच्या समेस्तांक धैर्य भरवसो आनी तुजे बुजवण लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर एकठांय जाल्ल्या सर भक्तिंगाची विनवणेची मागणी तुज्या दयेन मानून घे म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक हर एका मंगळारा नव्यानाच्या मिसा उपरांत भक्तिकांक आसा केल्ल्या जेवणाक आरती कुमोक दिल्ल्या सर दानीचे तुजी दाराळ बेसावंक घाल तशेंच तांच्या वावरांत बरो प्रतिफळ लाभाशे कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या जण एकल्याच्या कसकी गरजां पासत मागया आमचे दोळे आमी दंप्या आमच्या कश्टां वेळार भरपूर नासतना इज्रेन परजेन केल्ली ती सूख आमी करिनासतना देवाच्या सक्तेचेर बाबर्थ दवरून आमी निरंतरी जियोंक देवाचो आधार आमी मागया सर्गेंच्या मोगाळ बापा आमचे वयर येतात ते कश्ट दगदोण्यो त्यो तात्कालीक तुजेर बाबर्थ दवरता आसतना तुजे सक्तेचेर विश्वास दवरता आसतना त्या कश्टांतावन आमकां बेगीनच सुटका मेळटा कित्याक आमचो मोगाळ बापूय जावन हे सुटकेतय तूं आमकां व्हरूंक आशेताय आमी तुज्या सक्तेचेर आनी तुज्या मोगाचेर पातयल्यार मात्र पुरो सतमंदल्यार मात्र पुरो आमच्या कश्टां नासता वेळार आमचो भावार्थ होगदाय नासतना तुज्या अखंड सक्तेचेर विश्वास दवरून आनी तुजी महिमा आमी हर एकल्यांनी पळोवंक
तूं आमकां समेस्तांक फावो कर म्हूण आमी मागता हे मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. काणिकांची सोम्या तुका आसमर्पिता जिणये रुकार जावन दुनिया तुका आमकांच भेटोवन दिता, आमकांच भेटोवन दिता. मुंडो आनी होवाय तुवेंच आमकां दिलो, हातां बोटां जरोन मनशा वावरान गेलो. क्रिस्ता कुडीन तो बेगीनच बदलतलो, जीण ही आमची पवित्र करतलो. क्रिस्ता कुडीन तो बेगीनच बदलतलो, जीण ही आमची पवित्र करतलो. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हो फारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमची पातकां बोगस आनी आमचे असक्त अतीर काळजां तुज्या मोगांत सांबाळून तुजेशी आमकां सोलोवन व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय आशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाकणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. कळपारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कस मरण सोंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good pergatuya. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितेमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे मेळ संगाती, भगवंत झुजे तिचो पती, भगवंत दमदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा, सरबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठाय. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनांच्या ससनांक
आमेन. सगळ्यांची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सव्यास एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तिने जावन सुभागी. समयां तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे आशेवन आसा काळीज मुझे लालेवन आसा. ये जेजू सेवचाक तुका ये बेगी भोगता मन येण्यान तुज्या. काळीज मुझे आशेवन आसा काळीज मुझे लालेवन आसा. ये जेजू सेवचाक तुका ये बेगी भोगता मन येण्यान तुज्या. तूं बरो गोळी हांव तुजी शेळी हर एक घडी राखता. तानपुके वेळी बोगसून पाका मेळी सरव देवून पोसता. काळक्यान करारी देवो जावून येता. संसारी पळयणारी बरवसो म्हजो जाता. ये वेगी हांव मोग तुजो करता. काळीज म्हजे आशेवन आसा काळीज म्हजे लालेवन आसा. ये जेजू सेवचाक तुका ये वेगी भोगता मन येण्यान तुज्या. कूड तुजी सेवून मोग तुजो भोगून काळीज गायता गाया. सर्गीच्या काणान दैवीक तुज्या देण्यान जीवन जाला पावन. उंडो जावून येता
म्हजी तुका पळयता बावडू कसो हांव तुजो उपकार काळीज म्हजे आशेवन आसा काळीज म्हजे लालेवन आसा ये जेजू सेवच्याक तुका ये बेगी भोगता येण्यान तुज्या प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा आमच्या काळजांनी तुझ्या जिविताचे आनी मोगाचे ताण वाडय आनी ह्या सर्गींच्या देण्यांचे जरीशी वसूंक आमकां दिसान दीस अदीक उर्बेवंत कर हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक हांव मोगाचो स्वागत मागता सुमार 350 वर्सांची चरित्र आसच्या ह्या पुणशताक येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार आनी विस्तार आशिर्वादां मेळटात आयच्या दिसा ह्या पुणशताक येवन संताची ससाय मागिल्ल्या तुमच्याय जिवितांत देव तुमी सोदून आयिल्लो आदार जोडून दिवं म्हूण हांव मागतां आनी हर एका दिसा करच्या म्हज्या मागण्यांत मिसाच्या बलिदानान तुमचो उडासकाण तुमच्या पासत मागता म्हणून म्हजी मागणी हांव तुमकां बसयतां ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन उपरांत 11 वरार मेसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एक आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मेस आसा ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय लाभता भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समलोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यानी सुरवेरीस फोना मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती आसा हेर दिसांनी कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगते मांडावळ तुमी येवच्या दिसा आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेरीस आमकां कळोवचें ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा हांगासर पवित्र उदक तेल दुंप कोंता बेंतेण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हानवड इमाज्यो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात खंयच्या धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात कोणायकी मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता हांव नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवंक कोणायक आसा जाल्यार ताचे तास रुपये 500 हर एक मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा रुपये 100,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत तुमच्या तांकी प्रमाणे ताच्या चड या उणेन दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवचें चिंताप आसा निर्गतिकांक आसरो ल्हान देवाळ सिस्टरांचें कॉवेंत हें सगळें पुणशत आकर्शीत रितीन सुजोवचें लांब अवधीची योजना भक्तिकथान मेळच्या दानांचेर हुंदोवन पोंताक पावोवचें चिंताप आसा ह्या योजनांक तांचे भितरली कुमक दिवन आदार दफ्तरांत दिवयेत उबी रावया नोवेनांक आयती जावया नोवेनाचें गीत आमी गावचें तर जाय की तुका आजपा अबळे मरण सुखान वारा देव सारताच्या नावान पडतात कोडा पिडेस बरें जाता दर्या सांकळी तो फरमायता अंध्या पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता
थंय सांडल्या दाखोवन दिता ल्हान व्हडा भुसून धरता. पान नंबर 16 नव्यानाचे मागणे सांगत आम्ही म्हणया. ह्या वर्त्या संतांतुनी तुझ्या मागण्या वरवीं मन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांचे वासाची पिडा पयसर थांबून उगडास कर. तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. सांबाळ दर्ये थंड जातात. बंदेवानांचे संकळे तुटून पडतात. तंटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातळी तुजें दवण तुजी कुमक आमी मागता. इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या संतांतुनीक मागणे. ये केरेकट्ट्याच्या असर्यंगरा पदवाच्या संतांतुनी तुज्या असर्या मरेफा तुझे मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांत पावताय. तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांचे सक्तीन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. आमच्यो गरजो बावर्तान पातयेन सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया. ताचे विनवणेन तो आमची मागणी आयकून दी आनी आमच्या गरजांत तो पावोवन दी. कामांत यशस्वी मेळोवंक आनी फुडार बांदून हाडूंक कुटुंबांक बरेंपण दिवंक गरजेची आर्थीक सहाय ह्या कामा वरवीं फावो जावंक. जाग्याचे RTC कितेंच अडकळ नासतना मेळोवंक. बायल्या गांवांक वेचाक बरी विजा मेळोवंक. बरी सैरीक मेळोवंक. ड्रायव्हिंग लायसन्स बऱ्या तरान जावंक. एग्रीमेंट बऱ्या तरान जावंक. शुगर नॉर्मल जावंक. पाट दूख उणी जावंक. बरी सैरीक मेळोवंक. वेगळी कामांक सरवंक. कुटुंबांतली सर खर्गां निवारण समाधान कुटुंबांत येवंक. लग्नाचे समस्या परिहार जावंक. जाग्याचे रेकॉर्ड समज जावंक. तोंडांतलें कॅन्सर गूण जावंक आनी गरजेचे सकत ती पिडा सोंसोवंक मेळोवंक. देंवसाराच्या सर्व पासातावन सुटका मेळोवंक. 8वी आनी 10वी क्लासीची परीक्षा बरी जावंक. बऱ्या रितीन बरोवंक सकट भुरग्यां पासत आमी मागया. 10वेच्या PUCच्या हर एका भुरग्यां पासत आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार फावो जावंक. बरी भलायकी मेळचे पासत मागया. एकल्याचें ऑपरेशन जावंक आसा ताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक. भुरग्याचें देणें मेळचे खातीर. दुबायंत बरें काम मेळचे खातीर. जायत्या जाणांनी तांच्या गरजां खातीर मागोवंक सांगिल्लें आसा. सकटांचे तेसावां ह्या बुकांत बरोवंक म्हाका वेळ मेळोवंक ना. तांच्या सकटां पासत आमी मागया. एकल्यान पयशे दिल्ले 4 वर्सां जावन तो दिवंक पाठीमुखार करता. ते पयशे बेगीन पाठी मेळोवंक. विविध पिडेतावन कश्टांच्या भुरग्यांक सवकासाय मेळोवंक. उलोवंक जाय नासलेल्या भुरग्यांक उलोवंक जावंक. मानसीक पिडेंत कश्टांच्या भाव भयणींक ते पिडेंतली सुटका मेळोवंक. एकसूरपणांत जियेतल्यांक देवाच्या सांगतपणाचो भरपूर अनुभव जावंक. जीवगताची चिंतना मतींत आटयतल्यांक जीव मोलादीक म्हळ्यार सत तांणी वळखून घेवंक आनी रचलेलो देव सांबाळटा म्हळ्यार सतान तांचें जिवीत तांणी धैर्यान जियोवंक.
जाग्याचे समस्ये कुटुंबामध्ये असलेले ते इत्यार्थ जावंक कोणाक कोणाचो वांटो मेळोवंक आसा कोणाक नितीचें मेळोवंक आसा तें फावो जावंक आस्ती खातीर भांगरा खातीर पयशां खातीर कुटुंबामध्ये भावा भयणी मदें आसलेलो वेगळाचार पयस वचोंक पयशांचो सर्वस्व न्हय म्हणलें सत तांणी वळखून एकामेकाच्या बऱ्या संबंदांत जियोंक देवाची ससाय देवाचो आदार तांकां मेळोवंक आनी आस्ते संबंदी वांट्या संबंदी आसचे सगळे समस्ये पयस वचोंक भायर पडलें भांगर पाटी मेळोवंक एके गर्भस्थ स्त्री एक कठीण पोट दूख आसा तें पयस वचोंक एका भयणीक ल्हान तावन आसलेले एक समस्या आसात की तें समस्या हेरां तावन ताका लाभलो त्या समस्या तावन त्या धक्या तावन भायर येवंक ताका कस जातात देवाचो आदार ताका फावो जावंक ह्या विनवण्या सांगाता जी मागणी आमी हांगासर घेवन आयल्या जे इरादे आमी घेवन आयल्या ते ह्या मागण्या सगळें कुर्सी आनी सांत आंतोनीच्या पांयां आमी दवरया ताची विनवणी विशेष तो आमचे पासून विनंती करता आनी देवाचो आदार मागोवन धरता आमचे पासून कश्टांत असलेल्या गरजांत असलेल्या हर एकल्या पासून तो विनंती करून दी आनी देवा तावन गरजेचो आदार तो मागोवन धाडून दी ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसून दी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतल्या पिडे शिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसलचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तो एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हो लाभ दिवं आनी वर्णूक आमकां फावो कर आमेन पिडेस्ता खातीर मागणें आमकां कितें पिडेचे समस्या आसात जाल्यार ते आमच्या मतीक आमी हाडया कुटुंबान सैऱ्या दैऱ्या मदें इश्टा मदें पिडेन कस्तोवचें आसात जाल्यार तांकां जेजू समोर हाडया प्रत्येक जावन पिडे वरवीं कश्टांच्या भुरग्यांक जेजू समोर आमी हाडया कठीण पिडेतावन कॅन्सर तसल्या पिडेतावन किडनी समस्यांत तावन काळजाच्या पिडेतावन कश्टांतल्यांक जेजू समोर आमी हाडया जेजूची गूण करचे सकत जे सगळ्यांक मेळोवन तांच्या पिडेतावन तांकां सुटका मेळटली ती सकत आमच्या भाव भयणींक मेळोवन दी ह्या जेजूतावन ती वसोवन दी आनी तांकां गूण करून दी म्हणून आमी प्रार्थना करया सोम्यांचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्यान दैनायक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावून दे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससण देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस कुडीने वतून कस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपा सांतले तांकां सोडय मतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पद्वाच्या भगवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय ह्या पुणशतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हळी दादोस काय तांचे जावून दी अशें शांती जोडुलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्याने देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पसारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया
आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बोमगाळ बापा, तुज्या उदारपणान कशें तुवें इस्रायल परजेक त्या अरण्यांत मन्ना खावंक दिलें, तशेंच आमकांय तुज्या मोगाचो संकेत जावन तूं आमकां जेवणाक खाण दिताय, मनशाचो वावर तूं सफळ करताय. ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या जेवणांचेर तें सेवंक वेच्या आमचेर समेस्तांचेर आनी प्रत्येक जावन हें जेवण आमकां दिवंक दुडवाची कुमक दिल्ल्या सांतान तुज्या भक्तिकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्या बऱ्यापणाचो अनुभव, तुज्या सक्तेचो अनुभव, तुज्या उदारपणाचो अनुभव तांकां निरंतरी लाभाचो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. पात्रण मोगाळा गरजे वता थंय तुजी व्हरती दया. देवा लागीं आमच्या गरजांक विनवणी करताय. बापा कुशेखार संकादार लाभयताय. भक्त सांत